संतोषान उल्लासा सोम्या तुझे समरायला बलिदान काल त्या काळजा धन्या तुका भेटयता पवित्र स्नान तामका नवे रचन केला पवित्र तामका नवे मिसाव दिला तुझ्या उपकारा करगा पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतराय कोंकत्रेता जिनीन तुझ्या मी बागेता संतोषान व्हड उल्लासा सोम्या तुझे समोर आयला बलिदान करत्या काळजा धन्या तुका भेटयता देवबरो दिसतीं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो साजुदाच्या भक्तिकांनो ऐतरसो दीस भोव भाग्यवंत दीस पास्कांचो दीस पवित्रपणी सांबाळूंक आमकां कायदो आसा आयले वार गेल्ल्या लॉकडावना वरवीं विकेंड करपे वरवीं इगर्जे उक्तेनांत मिसाचें बलिदान भेटोवंक इगर्जेक वचोवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां साथ दिना ह्या दिशेन आमी माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आनी आयतराचें पवित्रपण सांबाळूंक प्रति रितीन तुमकां हांव आपोवणें दितां हें मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर आमी भेटयता प्रति रितीन इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक साथ दिनात जाल्यार सर्व भाव भयणी खातीर तशेंच पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणी खातीर परगवांत आसात आमच्या भाव भयणी खातीर आनी जे कोणाक विशेश करून ही मिसाचें बलिदान असायकपणी असलेल्यांक भेटोवंक जाय तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा हे संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता आनी हे संदर्भात अर्गां मीस दिता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोहो खातीर अर्गां मीस दिता रिचर्ड पिंटो आनी गुटाम बेंगलोरू देवदीन स्टेल्ला फेर्नांडीसाच्या 5व्या वर्साचो मरणाचो उडास कडून मीस दिता रॉबर्ट फेर्नांडीस आनी गुटाम बेंगलोरू हे सर्व पसोत आमी मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला ताचो उडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेष करून मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो भुरग्यांनो भक्तिकांनो आज पवित्र सभा सुमयाच्या स्नानाची परब दबाचे रितीन संभ्रमता सुमया जेजू क्रिस्तान स्नानीक जो लागतें पवित्र स्नान घेवन आपले परगट मिसांव सुरू केलें आनी असलो उडास काडून आज हे फेस्ताचे मीस आमी भेटयतना खंडीत सुमी अभिषिक्त जालो पवित्र आत्म्या वरवीं आमी पवित्र आत्म्या वरवीं अभिषिक्त जावन जे कितें देवाची खुशी ह्या संवसारांच्यानी करूंक आसा देवाची येवजण कितें ह्या संवसारी आमी ताचे कुशेकाल सारूंक आसा ते क्रियात्मक रितीन करूंक देवाचो आदार आनी कृपा विशेष करून मागया जेजू पवित्र आत्म्यान स्नान ताणें घेतलें पवित्र आत्म्याचें स्नान तूं आमकां दिता तेंच स्नान तवळ तवळ आमी घेवन आमी कुडीन आनी आत्म्यान बलिश्ट जावन सोम्याचें राज परगट करूंक जाय आसची सगळी कृपे तेणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी वळखून घेवया नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया ही घडी बोरदोळे दांपोवन आमच्या पदकाची दूख धरया आमी आमच्या पवित्र स्नान मारिफात
सोम्याच्या ती दोड्या मिसांवांत वांटेली जाता हे मिसांव आमी करूंक चुकल्या तर सोम्या लक्षे बक्षाणे आमी मागया वगडा शिजू तुजे उतर आमकां दिसपट्या जिवितां तुजी खुशी करूंक प्रेरण दिता पूण त्या उतराचो तिरस्कार करून आमच्याच कुशे प्रमाणे जिवन तुका दुखयलेल्या खातीर पश्चात्तापोवन बक्षाणे मागोवन म्हणटा सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकू दाखय दिसपट्ट आमचे जिवितांत तुवें चेल्लें तें मिसांव रयाळ मिसांव प्रवतपणाची मिसांव याजकपणाची मिसांव तूं यथार्थपणी तें संपूर्ण केलें आमी तें मिसांव करूंक तूं आशेताय पूण आमी देवडे पोटी तें मिसांव करूंक सुखन पडल्या आमी स्वार्थी जाल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दुखयलेलें आसा सोम्या पश्चात्तापोवन बक्षाणे मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकू दाखय मोगळा जिसू हांवें मुसो केल्ले बरी पेले समो करून तूं आमकां उलो दिताय आमचो राग आमचो द्वेश आमचो मोसर आमचें हकें आमचो स्वार्थ थोडे पोटी हेरांच्या नासमाधानाक दुखाक कारण जाल्लो आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा आमच्या भाव भयणीक दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापोवन बक्षाणे मागोवन म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकू दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन महिमा देवा भूसर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एक घडी बरदोळे दांपया आमच्या जगत संगती विशेष करून आम्ही मागया सर्व पदवेदारा आणि भोवमोगाळ ससनाच्या देवा आमच्या बापा जोद्धान नीत जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मोताचेर देवलो आणि तो तुजो अपरबाय सपोत म्हण तुवें सभे मुखार परगटली उदकान आनी पवित्र आत्म्या नव्यान सलमल्ल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांतीर रवंक करपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेत आणि राजवड येता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया, म्हज्या परजेक बुजवण दिया, म्हणटा तुमचो देव. जेरुजलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले, तिच्या अपराधाचें फारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातक्यांक सर्वेस्पराच्या हातांतली थोडी क्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता, अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. ऊन सकयल सुवात सापाट जावं दी. फोंडफोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुळाक ती दिसतली, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता, उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुजलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बाहुल्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताजे सवें आसा. ताज्या जैताचें फळ ताजे फुडल्यान वता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. आत्म्या मोजा सर्वेस्पराक नावा, तासो एकल्या सोमात व्हड वैवा. आत्म्या मोजा सर्वेस्पराक नावा, तासो एकल्या सोमात व्हड वैवा. सर्वेस्परा मोजा देवा, कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो. प्रकाश परिमांतान नेसलोलो. माटवा भाशे आकाश तूं उखल धरता. आत्म्या मोजा सर्वेस्पराक नावा, तासो एकल्या सोमात व्हड वैवा. कितली विचित्र तुजी कर्तुवां सर्वेस्परा. सगळीं ती जनवाये तुवें केल्या. तुज्या रसनांनी प्रितूम सगळी भरपूर भरल्या. आपले कितलो विशाल तो दर्यो, तातूंत वसतात लेखमीत ना तितल्यो ल्हान आनी व्हड जिवी. आत्म्या मोजा सर्वेस्पराक नावा, तासो एकल्या सोमात व्हड वैवा. आत्म्या मोजा सर्वेस्पराक नावा, तासो एकल्या सोमात व्हड वैवा. साम पावलोन तितांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. मोगाच्या भावा, सगळ्या मनशाकुलाक तारान हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जिवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडून राजू क्रिस्ताच्या महिमे बरयत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परसा विंगड करून दवरचे खातीर
ताणें हे केलें. पूण देवा आमच्या सोडोंदराची बरें मोन आनी दयालाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली. आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बागार आपले काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली. ही सोडवण पुनर्जन्माच्या स्नाना मारिपात आनी पवित्रत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिपात ताणें आमकां पावो केल्ली. वो पवित्र आत्मो आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या मुखांत्र ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला. अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं ससनाच्या जिणेची दायजी जावंक आमकां पावो जाला. देवाचे अवतार हे देवाचे व्हड उपकार. मुझे प्रासक्तिवंत एकलो येवपाचो आसा म्हूण जुवांव आनी तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. लोकांचो अत्रेग आतां वाडोवन येतालो आनी जुवांवचो कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासून जुवांव सगळ्यांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रासक्तिवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वणाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. लोक सगळो स्नान घेतालो. जेजूय स्नान घेवंक मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहीक रुपी एक परव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतून आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगाचो, तूं म्हाका भोव चड मानवलाय. देवाचें उतर हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, भक्तिकांनो, आज सोम्याच्या स्नानाची परब आमी आचरण करतना सोम्याचो स्नान म्हणजे जोर्दानींत ताणें घेतलेलो पवित्र स्नान आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास आमकां हाडटा. आमकां सडाव जाणांक आमी घेतलेलो पवित्र स्नान आमकां पळयल्लो अनुभव ना. आमच्या दोळ्यांनी आमचो पवित्र स्नान आमकां पळयल्लो उडास ना. कित्याक आमी भोव ल्हान आसल्या आमकां सुमार म्हयनो वा 30 म्हयनो भरतस आमकां सडावद आमच्या आवय बापायनी देव तेंपलाक हाडून ह्या जागा मुखांत्र पवित्र स्नान दिलेलो आसा. पूण आमी आमचो पवित्र स्नान आमच्या वडिलांन तावन वा आमी काडिल्ल्या थंयसर काडिल्ल्या तस्विरे तावन वा विडियोग्राफी तावन वा आमकां इगर्जेन मेळच्या त्या बर्थ सर्टिफिकेट तावन जल्माची ती एक दस्तावेज बर्थ सर्टिफिकेट आमकां मेळटा ताचेर तावन आमी समजून घेता. पूण हेरांनी पवित्र स्नान घेतलेलो आमी पळयला. आमच्या दोळ्या मुखार जायत्या जाणां भुरग्यांनी पवित्र स्नान घेतलेलो आमी पळयला आनी तातूंत आमी वांटेली जाल्ली आसा. हे पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें?
आनी पवित्र स्नानांत आमी कितें जाता आनी कितें आमकां फावो जाता म्हणल्या विशीं आमी समजूंक जाय. पवित्र स्नान आमी हर एकल्या मनशान हांगासर आमच्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर घेवचें. म्हणजे पातकी जिवीत सगळें धुवन वचून आमचें तें एक नवें जिवीत रुता जायजय म्हणल्यार त्या दिशेन पवित्र स्नान आमी घेवचें आसा. हांगासर कितें पवित्र स्नान वरवीं आमकां फावो जाता. हांगासर पवित्र स्नाना वरवीं आमकां आमच्या सैमाचें पातक धुवन वेता. जेजूच्या काळार जुवांव जोर्दानींत स्नान दिवन आसलो आनी कित्याक तो स्नान दितालो? मनशाच्या जिणेच्या परिवर्तनाचो संकेत जावना. तांचे पातकी जिवीत ते धुवन वचोवच्या त्या एका संदेशा खाल जोर्दानींत स्नानीक जुवांव उदकान स्नान दितालो. 3 पटी तांकां उदकान बुडोवन तो वयर काडटा आसतना सांकेत रितीन तांचे सगळें पातकी जिवीत सगळें धुवन नितळ जाता आनी ती एक नवें जिवीत एक नवें नेसाण ती न्हेसतात. आनी ह्या मुखांतर खंडीत सर्गीच्या बापा समोर ती उबी जातात आनी सर्गीच्या बापा लागीं ती राजी जातात. एक नवो संबंद थंयसर रुता जाता म्हणलें सत हांगासर आमी जाणा जाता. देखून पवित्र स्नानांत उदक आमी वापरचें जावन आसा आमचें पातकी जिवीत धुवन काडचें एक संकेत. आमचें पातकी जिवीत नितळ करचें एक संकेत. देखून आमी थंयसर उदक वापरता आनी ते आमच्या ताळवेर माखून पवित्र स्नान आमकां दितात. ह्या मुखांतर आमच्या सैमाच्या पातका तावन आमी नितळ जाता. दुसऱ्यान पवित्र स्नाना मार्फत आमकां कितें लाभता? थंयसर पवित्र स्नानांत वापरच्यो थोड्यो संगती पळयता. उदक आनी तेल आसा थंयसर पवित्र आत्म्यान मागचें तेल जावंक पुरो भुरग्याच्या ताळवेर वा अर्द्यार जावंक पुरो तें तेल पवित्र आत्म्याचो संकेत. देखून आमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां जाता, पवित्र आत्म्याची मंदिरां जाता, पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे थंय देंवोन येता आनी आमी पवित्र जाता. देखून हो संकेत जावन आसा. देखून जेजून पळय हांगासर जेजू हांगासर जोर्दानींत स्नान घेता आसतना कितें जालें? थंयसर आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार देंवोन आयलो आनी ताका ताणें अभिषिक्त केलें. आनी ह्या संदर्भार एक ताळो आयकलो, हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका चड मोगाचो, म्हाका तो मानवला. पळया म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर एक पवित्र आत्म्याचो अभिषेकोत्सव जेजूचेर जालो आनी आमच्या पवित्र स्नानावर वेळारी पवित्र आत्म्याचो अभिषेकोत्सव आमचे थंय जाता. देखून याजक मागलेलो म्हणयारी तें पवित्र तेल आमच्या कपलार आमच्या हृदयार माखून आमकां अभिषिक्त करतात आनी आमी पवित्र आत्म्याची मनशां जाता. देखून पळय हांगासर आमच्या सैमाचें पातक धुवन वेता आनी आमी नितळ जाता. देखून पवित्र आसना वेळार पवित्र स्नाना वेळार आमकां थंयसर धवी न्हेसोवन दितात. ही धवी न्हेसोवन आमच्या नव्या जिविताची एक सुरवात, आमच्या नव्या जिविताचो एक परमळीक एक स्वादीक एक नितळ जिविताचो एक संकेत धवी न्हेसोवन जावन आसा पवित्रपण. देखून आमच्या पातका सैमाचें पातक धुवन गेले आनी आमी पवित्र जाल्या आनी असो संकेत जावन धवी न्हेसोवन पवित्र स्नाना वेळार आमी न्हेसता आनी ह्या आस की आमकां ही धवी न्हेसोवन आमच्या आंगार घालून म्हणटा ह्या धव्या न्हेसना सारकें आमचें जिवीत पवित्र आसा आनी तें पवित्रपणी आमी सांबाळूंक जाय म्हूण तो उलो दिता. थंयसर आनी एक दिवो आमकां दितात आनी घेयात उजवाड आवय बापायनो आनी पदर मदरनो हो उजवाड जळटो सांबाळूंक तुमकां आज आपोवणें लाभलां. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं आमी सोम्याचो उजवाड जाता. सोमी ह्या संवसाराचो उजवाड आनी त्या उजवाड ह्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी घेता
आनी हो उजवाड सदांच आमी पेटलेलो सांबाळूंक आसा आनी उजवाड हेरांक अंधकारांक आसलेल्याक तो आमी दिवंक आसा देखून जेजू म्हणलें तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराचो उजवाड अंधकारांत आसलेल्या जावं पुरो अनितपणाच्या असताच्या वाईटाच्या मोसराच्या हग्याच्या स्वार्थाच्या वा विविध मेळेपणाच्या अंधकारांत आसलेल्या लोकांक आमी उजवाड जावन तांकांय उजवाडाक आडसो वावर आमी करूंक जाय देखून सांत पावल म्हणटा आमी सगळीं उजवाडाचीं भुरगीं कित्याक सोमी जावन आसा आमचो उजवाड आनी आमी ताच्या त्या संबंधान एकवटलेले वरवीं ताच्या पवित्र स्नानांत आमी वांटेली जाल्ले वरवीं आमी संवसाराचो उजवाड जावंक शकता म्हणून तो सांगता आनी आमी सगळीं उजवाडाचीं भुरगीं सोम्याचो उजवाड आमचो करून घेवन हो उजवाड हेरांतय वांटून घेवंक जाय प्रत्येक रितीने पातकी म्हणल्यार त्या अंधकारांत आसलेल्या भाव भयणींतय तो वांटून घेवंक जाय आनी ह्या मुखांतर तांकांय उजवाडाक हाडूंक जाय जाल्लें मिसांव ह्या पवित्र स्नाना वेळार आमी स्विकार करता म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो हांगासर पवित्र स्नाना वरवीं आमी कितें जाता पवित्र स्नाना वरवीं आमी कितें जाता पवित्र स्नाना वरवीं जेजूच्या मिसावांत आमी भागीदार जाता जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत आमी वांटेली जाता पळया जेजू आदल्या आयतार आमी आप प्रकटणेचें फेस्त आचरण केलें आप प्रकटणी जेजून आपणाकच उगडापें करचें सेल्फ रेवलेशन म्हणटा आपणाकच उगडापें करचें आपणाक संवसाराक कळीत करचें जेजू कोण गे म्हणो तो एक राय म्हणून तो एक प्रवादी म्हणून तो एक याजक म्हणून आदल्या दिसा आमी आयकलें देखून ताका भांगाराची काणीक देखून ताका एक दुंपाची काणीक देखून ताका एक रक्तबळाची काणीक जावन दिली एक रायाचो संकेत एक प्रवाद्याचो संकेत आनी एक याजकपणाचो संकेत दुंप याजकपणाचो संकेत रक्तबळ प्रवादपणाचो संकेत आनी भंगार रायाचो संकेत जावन दिलो आनी जेजूचे मिसांव तें जेजू एक राय जेजू एक प्रवादी जेजू याजक म्हणलें आदल्या आयतार आमी जाणा जाल्या आनी ताच्या मिसांवांत आमी वांटेली जाता ह्या पवित्र स्नाना वरवीं देखून आमी एक रायाळ जिवीत जिवंक आसा रायाळ आमच्या ताब्यान दिल्ल्या त्या लोकांची जतनायेन आमी सांबाळ करूंक आसा दुसरें आमी याजकपणाचें मिसांव जावं पुरो अवलायीक जावं पुरो अभिषिक्त धर्म म्हणयारी वा याजक वा बिस्प वा दियोकोनो जावंक पुरो पूण जाल्यार आमचें जिवीत हर एकल्यांचें पवित्र स्नानांत याजकपणांत आमकां वांटेली वा सहभागित्व आमकां फावो जाला देखून आमी ते याजकपणाची मिसांव करूंक आसा आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या मुखांतर देवा आनी मनशा मदलो संबंद आमी सदांच घट दवरूंक आसा घट सांबाळूंक आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या घरच्या आल्तारी मुखार जावं वा पवित्र देवतेंपलांतल्या पवित्र वेदी मुखार जावं वा जंय आमी आसां थंयसर देवाक आमची मागणी उबारून देवानी आमच्या मदलो संबंध तो सदांच जिवो दवरूंक याजकपणाचो मिसांव आमी भरपूर रितीन करूंक जाय म्हणलें सती हांगासर पवित्र स्नाना वरवीं आमकां फावो जाला तिसऱ्यान प्रवादपणाचें मिसांव प्रवादपणाच्या मिसांवांत सोम्याच्या मिसांवांत आमी पवित्र स्नाना मुखांतर ह्या तिदोड्या मिसांवान वांटेली जाता देखून आमी जंयसर आसां थंयसर प्रवादी जावंक जाय म्हणजे सता खातीर निती खातीर वावुरचें तसलें असता खातीर न्ही अनिती खातीर न्ही आनी असताचें आनी अनितीचें काम देवसराचें सताचें नितीचें काम सोम्याचें देखून सोम्याच्या कामा खातीर आमी प्रवादी जावंक जाय कशें स्नानीक जुवांव प्रवादी जालो सताक ताणें साक्ष दिवन आपलो जीव अर्पिलो त्याच मापान आमी प्रवादी जावंक जाय आनी ह्या मुखांतर सोम्याच्या प्रवादपणाच्या मिसांवांत आमी वांटेली जाता म्हणलें सत हांगासर आमी जाणा जाता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून हें पवित्र स्नान सगळें आमकां सोम्याच्या पवित्र स्नानांत वांटेली करता आनी आमकां नवें जिवीत जोडून दिता आनी देखून आमी एक नवें जिवीत पवित्र स्नाना मारिफात आमी जियेता पवित्र स्नाना वरवीं आमी कितें जाता पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाता हांगासर एक संबंद उपजतात बापय आनी भुरग्यां मदलो संबंद देखून आमी देवाची भुरगीं जाता देवाची भुरगीं जाता आनी आमकां थंयसर एक संबंद आसा कशें कुटुंबांत आवय बापाय मदें आनी भुरग्यां मदें अगाध रितीचो गूंड संबंद आसा त्याच मापान मनशां आनी देवा मदें
एक गूढ संबंध उपजाता आनी देखून देव म्हणटा तुमी म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. तुमी म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. हांव तुमचो बाप आनी तुमी म्हजी भुरगीं. आमचे मदें एक गाढ संबंध आसा. गाढ संबंध. तुमच्या सुखा दुखांत हांव वांटेली जातलो. तुमच्या सुख संतोशांत हांव वांटेली जातलो आनी तुमचें सवें सदांच हांव रावतलो. तुमकां सांबाळटलो, तुमकां पोसतलो आनी तुमकां राखून हांव दवरतलो म्हणटा सर्वेस्पर आपल्या उतरां मारिफात. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र स्नाना वरवीं एक संबंद रुता जाता. तो बापाय भुरग्यांत असलो संबंध, आवय बापाय भुरग्यां मदलो संबंध देखून आमी देवाची भुरगीं जाता. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हांगासर जेजूक पवित्र स्नान घेवची गरज आसली गे. आमी सगळीं पातकी, कित्याक म्हळ्यार आदाम आनी एवेच्या संतत आमी. सैमाचें पातक आमचें तें आसा. आमी जल्मतनाच पातकी सैमांत जल्मता. पूण जेजूक पवित्र स्नानाची गरज आसली गे. कित्याक जेजू सैमान पवित्र, सैमान पातकी न्ही तो. कित्याक तो मरयेच्या गर्भांतावन जल्मलो जाल्यार मरी निश्कळंक पातक नातलेली. पूण जाल्यार जेजू मनशा वरवीं ह्या संवसारांत जल्मल्लो न्ही. मरी फकत ताच्या गर्भांत वयलेली स्त्री, पूण त्या गर्भांत अस्तित्व जावंक बाळ जेजू जावंक कारण पवित्र आत्मो. खंयच्याच दादल्याचो मनशा सैमाचो संबंध नासतना मरी पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. देखून तिच्या कुसव्यान जल्मल्लो तो बाळ पवित्र देवाचो पूत. आनी त्या पुतांत कसलेंच पातक ना, कसलेंच मेळेपण ना, कसलेंच वायट ना. तो अपट्ट, तो पवित्र, तो अपरिमीत, निश्कळंक, तो पवित्र. तो देखून ताचे ती पातक ना. ना सैमाचें पातक ना मनशापणाचें पातक ताचे थंय ना. तो पवित्र. तर ताका पवित्र स्नानाची गरज आसली गे. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून हांगासर पवित्र स्नान काण गेल्लें ताच्या सैमाचें पातक दुनवेच्याक न्ही, वा ताचे कुडीचें वा ताचे संवसारी जिविताचें पातक दुनवेच्याक न्ही. ताणें पवित्र स्नान घेतिल्लो उद्देश पवित्र स्नानाचो अभिशेक जावच्या त्या दिशेन, पवित्र स्नानाचो अभिशेक ताचे थंय जावच्या त्या दिशेन ताणें पवित्र स्नान घेतिल्लो. कित्याक म्हळ्यार तो पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत ताणें ताचें परगट मिसांव सुरू केलें. तो आपल्या मायंगरा पाटी वचोंक ना. तो भायर सरून गेलो, आपलें घरदार सणून गेलो देवाचें राज्य परगट करच्या त्या वावराक. आनी ताका पवित्र आत्म्याची सकत जाय जाल्ली. ताका पवित्र आत्म्याचो तो आशिर्वाद जाय जाल्लो. पवित्र आत्म्याची ताका मजत जाय जाल्ली. पवित्र आत्म्याचे देणी आनी तालेंतां ताका जाय जाल्लीं. देखून तो जोद्दान न्हींत तो पवित्र स्नान तो घेता आसतना पळया पवित्र आत्मो थंयसर देंवन येता. हांगासर जेजूक उदकाचें स्नान न्ही. देखून स्नानीक जो हांव म्हणटा ताका उदकाच्या स्नानाची गरजच ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें दिवचें पवित्र स्नान उदकाचें, तें तुमकां मनशांक उदकाचें. हांव तुमकां स्नान दिता उदकान. तें उदक तें संवसारी देवान रचलेलें उदक. तें उदक देवान रचलेलें आनी देवाचें तें उदक तें. आनी खंडीत तें हांवें त्या उदकान तुमकां स्नान दिवचें. पूण तो जेजू आसा पळय म्हजे उपरांत येता तो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता. पवित्र आत्म्यान पळया तो उदकान स्नान दिना. पवित्र आत्म्यान ताचे समा आसल्या, ताचे बराबर आसल्या, ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो सत्यवन जावन आसल्या त्या पवित्र आत्म्यान तो अभिशेक जावच्या खातीर स्नान घेता. तो तेंत स्नान आमकां दिवंक अशें येता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर जेजू पवित्र आत्म्याचो स्नान घेवन तो धैर्यादीक जाता. पळया थंयसर सर्ग उक्तो जाता. पवित्र आत्मो उंड्यार तो परव्या रुपी देंवता आनी ताळो आयकता. ओ म्हज्या मोगाचो पूत, पळया म्हाका चड मोगाचो आनी म्हाका तो मानवाला. पळया मोगाचो पूत म्हळ्यार आपलेंच सैम, आपलेंच रगत वांटून आयलोलो. उतरा रुपी अंकारमयाच्या उदरी तो मनीस जाल्लो. पळया आपल्या त्या समासपणाक तो लब्धून रावंक ना. गुलामाचें रूप घेवच्याक तो भायसर नायलो. देखून तो म्हज्या मोगाचो पूत. दुसऱ्यान तो
म्हाका चड मोगाचो कित्याक एकलोच तो म्हजोच तो वांटो तो म्हजेच कूड तो म्हजेच वांटेली तो आनी तो आसतना हांव आसां तो आसलेडे हांव आसां म्हाका आनी ताका केदींच मेकळें करूंक जायना आमी आदीं आसल्या आतां आसां आनी मुखार आसतल्या तसलो अपरिमीत देवाचो पूत तो म्हज्या मोगाचो तिसऱ्यान तो म्हाका मानवाला पळया मानवाला कित्याक त्या समासपणाक तो लब्धून रावूंक ना संवसारी वचून त्या गुडसुलांत त्या गोरवांच्या गोट्यांत त्या दोणीर त्या ल्हान गुडसुलांनी त्या दुबळ्या लोकां मदें तो एक सादो जावन जियेलो देखून ताका हांवें उंच उबारला कित्याक तो म्हाका मानवाला खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळय जेजूचे एक देवाची 3 उतरां जेजूच्या जिवितांत खरी जालीं कित्याक ताणें पवित्रत्म्याचो स्नान घेतलो पवित्रत्म्याचो स्नान घेतलेले तसलेच देवाच्या मोगाचे जातात देवाच्या मोगाचे पूत वादू जातात आनी देवाक मानवंक शकतात आनी अहंकारी ते केदींच पवित्रत्म्यान भरलेले न्ही गर्वी केदींच पवित्रत्म्यान भरलेले न्ही पवित्रत्म्यान भरलेले ते सादे ते कलते ते बोळे ते सत्ती ते नितीवंत आनी खंडीत हे सगळे देवाक मानवलेले जावंक शकतात देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज आमी जेजूच्या त्याय पवित्र स्नानाच्या त्या अभिषेकोत्सवपणांत वांटेली जाता पळया कुर्सा रुमकोळ आसतना जेजूच्या कडवळ्यांतल्यान भायर सरलें तें उदक आनी रगत ते जावन आसा जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या अभिषेकोत्सव एक झळक आनी ती आमचेर पडली आनी आमी अभिषिक्त जाल्या आनी आमी आज म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पवित्र स्नाना वरवीं कितें जावंक शकता रिजल्ट कितें 2 गुणिसू 2 2 4 म्हणटा 2 into 2 4 म्हणटा कित्याक थंय रिजल्ट 4 पवित्र स्नान घेतलेल्याचें रिजल्ट कितें पळया जेजूच्या पवित्र स्नानाचे रिजल्ट थंयसर 3 शब्द ओ म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो म्हाका तो मानवाला पळया असलेंच जिवीत रिजल्ट आमकां येवंक जाय देवान म्हजे थंय देवान तुजे थंय ताचे थंय असलींच उतरां उसारचें जावंक जाय आमचे रिजल्ट आमी पवित्र स्नानाक काण गेला उदकान आमी काण गेला पूण पवित्रात्म्याचो अभिषेकोत्सव आमचे थंय जाला आनी पवित्रात्म्याच्या अभिषेकोत्सव मुखांतर आमी देवाच्या मोगाचो पूत वादू आनी देवा मानवल्ली आमी जावंक जाय खंडीस जर तर जेजूक तसलीं उतरां आयको मेळ्ळीं तर आमकांय मेळटलीं कित्याक जेजू म्हणटा तुमी सर्वांनी देवा बरी जावंक जाय तुमी सर्वांनी म्हजे बरी जावंक जाय म्हाका मोसोर जायना तुमी म्हजे बरी जाल्ल्यांत तुमी देवा बरी जाल्ल्यांत म्हाका मोसोर जायना तुमी देवा बरी जावचे खातीर हांव संवसारी देवान आयलां देखून हर एकल्यांक देवान अशें म्हणूंक साध्य आसा तूं म्हजो मोगाचो तूं म्हजो पूत तूं म्हाका मानवाला देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या पवित्र स्नानाच्या बासवणे वरवीं आमचें जिवीत जर तर पवित्रात्म्याच्या कुशेकाल चलचें आसा तर देवा मुखार आमी उबी रावतले हांव आनी देव खंडीत आमकां म्हणटलो तूं म्हज्या मोगाचो तूं म्हजो पूत वादू तूं म्हाका मानवलाय वा मानवलाय असलें जिवीत आमी जियोंक जाय ती सगळी कुरपे देणी पवित्रात्म्या मारिफात ह्या संदर्भार मागून घेवया आमेन त्रेक देवते आसुलाम सभावार्थ भक्तीनुसार या सगळी संगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्वद्वेदारा बापाक सर्गानी पितुमीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समयाक जो पवित्रत्म्यार गर्भे संभवलो अवंकार मर्यादान जल्मलो 5 बिलका ताणें कोसोसले ताका कुर्सास जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मरसबेर घेतलो सत्वंता पवित्रात्म्याक कतुली पयसबेक भक्तांचो एकतार पदकाचें बक्षणें कुडीचें जिवंतपण सस्नाचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणीनो त्रिएक देवाती उसारलेल्या ह्या आमच्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळा आमी उबारया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी पवित्रात्म्याचे शक्तीन बरोवन तुझे मिसांव संवसाराच्या सर्व पंथांनी पावोवंक
आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या सर्व मुखेल्यांनी सर्व लोकांचे उदरगतेक वावरना प्रगतीचे वाटेर चलोवंक आनी शांती समाधान स्थापीत करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व संद्यांनी तुजें आजरपण स्विकार करून मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक आनी जेजूक साक्ष जावन जिवंक जायची सगळी देणी फावो कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व युवक युवतींनी तशेंच भुरग्यांनी तांचे जिणेच्या सर्व विसवणेंत तुजो आदार तांकां दी. अशें बरी जिणी बरो फुडार बांदूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. कोरोना पिडे वरवीं कसलेल्या संवसाराची काकूळट कर. आम्हा हर एकल्याक ह्या पिडेंतले मुक्त कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या पवित्र मिसाच्या विधी बोवारी माध्यम मुखांतर हाजीर आसून मीस भेटयतल्या आम्हा हर एकल्यांक तुज्या बळान आनी आशिर्वादान बर. अशें एक परसा एक बरें कुटुंब तशेंच क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक आनी पवित्र आत्म्यान आमी पवित्र स्नाना वरवीं घेतलेली ती देणी तशेंच पवित्र आत्म्याच्या त्या बळान तुज्या मोगाची तुका मानवल्ली आनी तुज्या मोगाची पूत आनी दू जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर म्हूण आमी मागता हांव. ऐक आमचे प्रार्थने सुमी. एक गडी बरदोळे दांपया आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मगतान बसयला तांचो उडास काडया तांचे बसत विशेश करून आमी मागया. सर्गीचे भोवमुखार बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची सगळी मागणी आमी तुका भक्तीन भेटोवन दिता हांव. मनशाच्या जिवितांत पयणारी सावन आमी आमचें पैन करतना पवित्र स्नाना मुखांतर जेजूच्या त्या मिसावांत आमी वांटेली जाल्या हांव. ह्या मुखांतर तुका मानवल्लें जिवीत जिवंक आमकां जाय अशी सगळी कृपे देणी फावो कर म्हूण आमी मागता हांव. अशें एक दीस तुवें आमकांय तुज्या मोगाची पूत वा दू तुका मानवल्लें भुरगें जावन जिवंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेऊन सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घेऊन सोम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटयता कानिक पोवी गोवावुंडो वायनाची का जिनी आमची करूंक पोवी जावू ज्वाळ आमचो सोम्या कानी घेवनी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. ते बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयशे बजादा वा सर्वस्फोर म्हणून घे. सर्गींच्या आमच्या भोवमुगाळ बापा तुज्या अपुरबायाच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका भेटोवन दिता ती देणी तूं देन मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसारांची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून तसो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दीत आमच्या सडवंदारा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुबे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा
सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो जोरदान न्हयन विचित्र कुराणी पवित्र स्नानाचे तुझे नवे देणे तुवें परगट केले मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मोदे खुरोस आसा म्हण आमी सतमानूंक सर्गांतावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयले आनी दुर्बळ्यांक सडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकून ताणें ताका अभिषेक्त केलो देखून आतां सर्गेच्या देवदूतांचें गायन संतोषान आमी प्रितमेर गाजयता आनी निरंतरीत तुजी स्तुती गायता Povit, 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 दळपारांचो सर्वेस पोतू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा फूल सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय फूल सर्गी तुका जय जय फूल सर्गी तुका जय जय बहु पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो भक्तिकानो हे संदर्भात आमचे सगळे जिविताचे समर्पण जेजूच्या कुडी रक्ता करया पवित्र स्नानाचे बसवणे प्रमाणे आमी इच्छिवंक स्वामी आमकां आदार करपा दिवं देवण मागया बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशीने कस्टमरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवड तसो गुट परगटुया जेजू मेला जेजू जीवन जाला जेजू तो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पौल आमच्या गुळी बापा आनी सगळ्या जके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदोर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे तांकां तुजे स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखां मळव पळोवंक फावो करे आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माये संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन
आमच्या सुडुंदराची आजना मथींत दवरन पविस्नानंद आमकां लाभलेल्या ती दोड्या मिसावान खरेपणी वांठिली सावन ती तार्त करूंक सोम्या स्वादारांनी कृपा मागून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचेता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतले आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दयेकुण्याची वितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदार का कुळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय त्याला जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माये मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाळता आमची काकूट कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दे सगळीं आमी दिमे घालया हांगा बळ्या मगळ भावना भयणीनो ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां सुमेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी संवसारी आयिल्ली स्नानीक जो लागचें पवित्र स्नान जोर्दानेंत घेतलेली ह्या मुखांत पवित्र आत्म्याचो अभिशेक उत्सव ताची तें जाल्ली आनी ह्या मुखांत देवातावन हो म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला म्हणलें उतरां आयकूंक मेळ्ळेलीं हो म्हज्या मोगाचो म्हजो पूत तो म्हाका मानवाला आमी ताच्या मोगाची आमी ताका मानवल्ली जावंक ह्या मुखांत रुलो दितात येशळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कसुत्रां म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन मुगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो युजोचे मासांनी रगत उंड्या आनी वायना रुपा सेवंक आमकां साध्य ना आत्मिक रुपान सोम्याक आमचो कर्ण घेवचे प्रयत्न करया कत्रेक असो कुमगार आमी सेवया भक्तीन आत्मीक रुपान सोम्याक आमचो कर्ण घेवया जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या सामारियाचे ते परकीसिये दाखयले ते जिवे उदार तुझे तावन उमाळता जर उदकाची तानेल्या आमची तान भागोवची ये जेजू काळजान म्हज्या थान बागय उदकान तुज्या ये जेजू काळजान म्हज्या थान बागय उदकान तुज्या
वाग तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासा तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या प्रार्थुया कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणात वांटो घेतल्या उपरांत कलतेपणी तुजे लागी आमी मागता आमी तुजी करी भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असले आमचें जिवीत जावं दी हे देणे आमकां फोव कर तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. मगळ भावानो भयणीनो भक्तीपणान आमी सांत वांटली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता मिसाक भोव अपुरबायेचें संगीत दिवन मागूंक कुम केल्ल्या भाव मॅक्सी तुजो काळजांतल्यान उपकार बावडटा मिसाक सदांच कुमो करतात वाचपा वाचूंक आदार दितात भाव जॉयसन आनी विल्मा तुमकांय मनपूर्वक उपकार बावडटा हे मिसाचें चित्रीकरण करून तुमी माध्यम मुखांतर पळयसय म्हणल्यार वरत्या दिशेन निरंतरी वावर करतात दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी अविनाश तशेंच सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा मगळ भाव भयणीनो विकेंड कर्फ्यू आसा हांगासर मिसाची बलिदानां इगर्जेंत शनिवार आयतारा भेटूंक जायनात हे संदर्भार भक्तीपणी आयताराचें पवित्रपण सांबाळया साबताचे कायदे पाळया आनी देवाचो दीस पवित्र बरी करसूंक विशेष करून प्रयत्न करया विकेंड कर्फ्यू आसले वरवीं आयताराची मीस आयताराची देवस्तुती शुक्रारा संजेर 4:30 वरार ह्या पुंतळार दवरल्या वांटेली जावंकी तुमकां आपोवण दिता मंगळाराच्या नव्यान ह्या कोविड-19 पिडे वरवीं सरकाराच्या नियमाखाल फकत आमी एकच नव्यान दवरलां येवच्या मंगळारा सकाळीं 9 वरार 2 नव्यान आसची नात 8:15 वराक आनी 10:30 वरांचे नव्यान आसची नात फकत एक नव्यान मात्र सकाळीं 9 वरार आसतलें आनी 9 उपरांत ह्या मिसाच्या 9 वरार मिसाचें बलिदान उपरांत 9 सक्रामेंताचें आराधन आसा अंटील जावंक दिता थोड्या तेंपाक दनपाराचें मंगळाराचें दनपाराचें जेवण आसचें ना थोड्या तेंपाक मंगळाराचें दनपाराचें जेवण आसचें ना हे मतीन दवरचें कोरोना पिडेच्या नियमानुकाल आमी ही अंडावळ केल्या देखून सुदासन व्हरचें तुमकां परत मेस्तांक देव बरें करूं आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां देव बरें करूं सो आमी असो आशिर्वाद घेवंक तयार जाल्लीं प्रति रितीन 7 दीस जाल्लीं दिबे गेला नंतर उबी रावन भक्तीन वांटेली जावंक तुमकां उलो दिता सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकार आसा तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावून संदेश तुजो गाजो आधार मागता पातक सांडून जिणी बदलून नीचेव कोरो करता ससनी जिवीत आमी जोडून आधार तुजो मागता पातक सांडून जिणी बदलून नीचेव कोरो करता ससनी जिवीत आमी जोडून आधार तुजो मागता सोम्या आमी वेता की तुजे गाता उपकार आसा तुज्या दिता वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावून संदेश तुजो गाजो आधार मागता मोगाळ पुता सुवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां भगिनी गुरुसाच्या कृपेन आमकां आमचे दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन